मुळारा काणा बाणवलेची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत CZMPची येवजण 2019 खातीर जारी केल्ली भौशीक सुचोवणी बेकायदेशीर आनी अर्दकुटी आसा अशें म्हणत थळाव्यांनी एकमतान विरोध केलो। आमकां एक नवो आनी पारदर्शक सल्लागार प्रक्रिया जाय। CZMPतल्या चुकांचो थळाव्यांची घरां आनी पर्यावरणाचेर व्हड परिणाम जावपाक शकता असोय भंय थळाव्यांनी उक्तायलो। गोंयांत सध्या CZMPची नोटीसीचो विशय बरोच तापत आसा। चडशा वाठारांतल्यान ह्या नोटीसींक विरोध जायत आसा। आमकां आमचो दर्यादेग आसा तसोच जाय, थंय कसलीच उदरगत नाका अशी मागणी चडशा लोकांनी केला। काणा बाणावलेच्या ग्रामसभेत CZMP 2019च्या मसुद्या खातीर जारी केल्ली भौशीक सुचोवणी एकमतान न्हयकारली। ह्या सुचोवणेंत व्यापक प्रसिद्धी, फावो तो वेळ आनी सक्तीची भौशीक सुनावणी नाशिल्ल्याचे वांगड्यांनी सांगले। चुकांचो परिणाम घरांचेर, उदरनिर्वाहाचेर आनी पर्यावरणाचेर जावंक शकता असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायलो। उण्यांत उणे 60 दीस नकाशांचो अभ्यास करून हरकत सादर करपाची मागणी सभेंत केली। तज्ञांच्या मदती बगर तांत्रीक नकाशे सजमूंक मेळनात अशें गांवकारांनी सांगले। CZMP निमाणें करचे पयलीं नोटीस फाटीं घेवप आनी नवो सल्लागार प्रक्रिया करपाची मागणी करून पर्यावरण आनी हवामान बदल संचालकाकडेन संपर्क करपाचो निर्णय ग्रामसभेत घेतला। पण आमचो लोक सगळो डावन पडला, ताका लोक हाजेला आतां एक कोच्या अमके मोठा लागत थिंगसून त्या घरांक वचून वटी घालून एक वर्सून असो घराक भोंवताय। पूण आतां एक मोठा लागत त्या पंचाक तुगे ऑब्जेक्शन दिल्या, तेगे ऑब्जेक्शन दिला, तेजो नांव घेतलें तेन्ना ताका दिकलें पळय बाबा हाडल्या बोगमा नाका। आमगे 5 दिनां सांगून नोटीस 5 दिनां आजून सांगिलां हाडल्या रावन दुखताण फायद ना म्हूण ग्रामसभे वयची म्हूण। पूण सहज म्हणून तो फिशरमॅन कोण नाय दिसता। पूण फिशरमॅन धैर्या गेल्यार एक म्हळ्यार नेट चोवपाक मेळना। पूण सहज म्हणून न्हू देखून आमी कोंकणीन उलोवन तर इंग्लीश सहज म्हणून कोंकणीन उलोवन लोकांक स्पेलिंग करुया। धैर्याक कितें डिफिकल्टी आहा आमकां भरपूर वर्सां जालीं, आमी काल पडचे मनीस न्हू। पूण धैर्याक कितें CR काडटा म्हणटा तें आतांच्या बायलां CR काडटा पयलीं पडना फकत आहा तीं फिशरमॅन अशें पुलीस येयले फुटा तागे केरेले येयले तांकां गरे न्हू ते पुलीस येयले ताका कोणी शांबू साहेबान बटाटे हायले आनी तो त्या मुठा तुमकां राखपाचें। पूण CR जाता रूल काडा कमिटीर वर रावचे न्हू। धैर्या देगे न्हिदत पळय त्या सकल प्राय बोब माती आयकना पूण आमगे घरां आहाय थिंग आयकता। धैर्या सिस्टम तेच कहा धैर्य आवाज कोता तेजे तुका बगले आयकना देखून ते केरेल सावन धरपा थिंग धैर्याक न्हिदत ताका वयर काडटले आनी केरेल सावन कोण जातलो। परिस्थिती आहा ती सांबाळ सगळें जावपा जाय पूण डेव्हलपमेंट बॅलन्स जावपा जाय पूण एक प्लान करप आसता। पूण आतां तेका हो प्लान गांव सांबाळपा आसना। सांबाळपा आसता गव्हर्मेंटाचे एफर्ट आहाय मनीस तेगे वर्सां सांबाळपाचें, मिनिस्टर आहाय तेगे वर्सां सांबाळपाची, पण हे लँड शाखा आहाय तेगे वर्सां सांबाळपाची आनी हे पण हॉटेल इंडस्ट्री आहा तेगेली हे प्लान आमकां लागून नाय आनी तेका लागून ते आतां ते नाक जालो पळय आतां ते पोर्ट ऑथॉरिटी ते म्युनिसिपालिटी येयले ते म्हणटाय आमकां ना हिंगा हे सिरीत आमगे वेडे वयलो तिरेत आमकां ना पोर्ट आमगेलो पोर्ट आहा तो मार्मागांव पोर्ट MP मार्मागांव पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणटी अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट। पूण आतां पोर्ट आहा तो प्रायवेट प्लेयरांक पळयता आदानी तेसल्यांक की ओडिशा लागून हे सगळें जातलें ओडिशाक आनी हॉटेल इंडस्ट्री लागून। ड्राफ्ट CZMP मॅप्स धाडली मेल आनी आमकां बाय 20th म्हळ्यार सजेशन आनी ऑब्जेक्शन कितें ती फायल करपा म्हणून। सो हो टायम दिलो तो आमकां एक्चुली पावना टायम हे एका एज पर CZMP एज प्रमाणे तेका 30 days टायम आसता। सो हे प्रिपेर्ड करता जाल्यार सगळें चॅक करता जाल्यार एटलिस्ट आमकां गव्हर्मेंटान हे हरी करपाक कांय गरज ना न्हू। एक टायम घेवपाचो कितें हो हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें। सो गोंयच गव्हर्मेंटान गोंया पयलीं लोकांची सगळ्यांगे सजेशन आयकोन तेजे वयर मागीर डिसिजन दिवपा जाय। सो आमकांय आमगे लोकांक सांगपा जाय, लोकांगे इनपुट्स कितें ते घेवपा जाय ते प्रमाणे आमी CZMP धाडले एनवायरमेंट आनी क्लायमेट चेंज हेका। आज कितें घेतला डिसिजन? आमी पयलीं सद्या आतां 60 days टायम मागोवंक गेला कित्याक हो टायम दिलो तो आमकां पावना कळ्ळें तुका। सो आमी आमगे आतां फिशरमॅन कम्युनिटी
थिंगा स्टेक होल्डर्स दुसरे आहे शेक ओनर्स आहे मागीर वॉटर स्पोर्ट्स आहे सो एका सगल्यांक घेवन हें करपा जाय ऑल ऑफ अ सडन टाकाय विदीन 5 days कर म्हणपा जायना थंय लास्ट टायम तेमी अशें करून एक हेच प्लॅन केल्लो केसर टू रिजनल प्लॅन आमगे इनपुट्स येयल्ले 60% FAR दवरलो रेजिडेन्शियल एरिया हितून मोर दॅन 300 थिंगा 60% दवरलो आतां कितको आहा आनी 20% एक्स्ट्रा ते 80 केला 20% एक्स्ट्रा म्हणून तूं पे करूं पडटा सो गव्हर्मेंट तुका दिसता आमकां लोकांगे पार्टिसिपेशन करून प्लॅन तयार करता लोकांगे तो रायट ना जाल्यार आमी मद्दत धाडपा जायना तुमकां जाय तें करता तुमकां जाय तेंचें करपाचें नाल्यार आमकां आनी तो प्लॅन कित्याक धाडप आतां 60 आतां 80% केले कळ्ळें तुका सो तें जावपा जायना लोकांगे आमगे विलेज सांगता जेन्ना आमी हो आतां ड्राफ्ट एक सजेशन धाडली जाल्यार आमगे सजेशना प्रमाणे तो प्लॅन जावपा जाय लोकांनी कितें सजेशनां आशिल्ली ग्रामसभाक हे पार्टी ह्या ग्रामसभाक हे ग्रामसभा हाली ते कितें म्हणटाय आमगे पयलो कितको आहलोलो वेळ कितको आहलोली ते भाशेन आमकां जाय दोयऱ्या कडेन कळ्ळें तुका आहा ते भाशेन आमकां जाय आमकां न्यू डेव्हलपमेंट अशें करून कांय नाका कित्याक एक आतां थिंगा थोडे सँड्यून आहाय थोडे सँड्यून नायच दाखय न्हय सो हे सँड्यून कातून थिंगा तो प्रोजेक्ट येयले आनी एज पर आमी आयकताय ते भाशेन गव्हर्मेंट झोन सेटलमेंट आहल्या शेत देखो पुरोवपाक कन्वर्शन सनादी शिकयता सो हे लेवल आतां एक सुनामी जाली आनी एक ती बरी हीट जे उदक गांवां येवपाक स्टार्ट जालें जाल्यार ही शेतां म्हाका स्वता आहल्या आमी साल्वा जातले सो आमकां बायसोन साल्वा जावपाक आमकां एक चान्स आसता हो चान्स आमकां मेळपा ना हेजे मुखार अशें करून करीत जाल्यार ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV